आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान लेटर धाडल्या ह्यो पाती मुठ्यो 9.9 धाकटो मोटोरलान आमगे ट्रेडिशनल हार्याल्यो पाती आहाय त्यो आमी थिंग पाक केलो म्हूण आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान नोटीस धाडला ह्यो बोट्यो काडच्यो म्हूण आनी ह्यो बोटी आमी हुंय पाक केल्या जो जागो आमी गोव्हर्मेंटाको मागताय तो 50 आनी 2000 कितें आहा तो तितूलो खाली आम 5000 मागताय आमगे बोट्यो पाक करपा जाय म्हूण आज आख्खे इंडियेचे कोस्टल लायन्यो लायक पांडिचेरी ते सायडी बीच आहाय त्यो गोव्हर्मेंटान तेका फिशरमॅना चिंतून जाग दिलो आहा आम फिशरी मिनिस्टरा बरोबर गेले CMा बरोबरय भरपूर पाट गेले पूण CMान आमकां उतर दिलो आहा हो आम तुमकां जाग दितलोच म्हूण प्लस प्रॉमिसूय केलो आहा तेणें पूण हात तुकून दिलो ना पूण जो आमगे बाळाल प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तेमी कंप्लेन कोन्न आज आम नोटीस धाडा तेका लागून आमकां आज घेवपा पडलें डायरेक्टर काम कोण म्हूण चेंज जालो डायरेक्टरा सकयल आहाय तेका आमी आतां मेळयले सो आज आमचे हे गोव्हर्मेंटान आयकोच म्हूण आमी मागणे कोतले आनी गारोयतले आमी गेल्यो बोटी त्रास केलो बोट्यो काय म्हणून तेका लागून आमी जाय तितून 70 वर्सां जावन आमकां आमी बोटी करताले किती सांगले तेणी आता डायरेक्टरान एश्योर केले आमकां तेम लेटर केले तेजेर आन्सर करपाक आनी आमी तेका आन्सर करपा लायलो आमी तेका आन्सर करता आनी दुसरो इश्यू आहलो म्हणटा तो आमगे पेंडींग हिंगा फिशरी लुगार आहा तेका लागून आतां एस्टिमेट डायरेक्टरान सांगलो आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करुया आनी हांवें तेका प्रपोजल घायलो एक टेबल करुया म्हूण सगळे मेळ विथ द CM फिशरी डिपार्टमेंट आनी एंटायर फिशरमॅन कोणाल्या लागता तितलेच आनी एरूय सरावंडींग बी तेंगे कन्सिडरेशन फिशरी डिपार्टमेंट येतलो